बेजीक ड्युटी म्हाका दिसता मनीस होच केंद्रबीन जावं. परतूय सांगता, खंयची प्रगती म्हणा, सायंटिफीक प्रगती आनी इकॉनॉमिकल प्रगती, कसलीय प्रगती ही मनशाच्या सुखा खातीरूच आसा. आमी जास्तीत जास्त आमी मनशाक त्याच्या सुखा खातीर तेका कम्फर्ट कसो मेळटलो हेंच पळयता. आनी नागरिकाची ड्युटी बी म्हाका तीच दिसता की मनशाक सुखी करप. खंयच्याय बीन दुसऱ्या मनशाक आपूण सुखी करपाचो प्रयत्न करूंक जाय. किंवा कम्युनल हार्मोनीचो हें आसाच हितूर, तेन्ना तो खंयच्याय इंडिपेंडंट ऑफ तेचो धर्म, तेचो जात, हें तें सगळें आमी कुशीक दवरून मानवतावाद खंय तरी आमी रुजोवपाची गरज आसा. ही कुलदीप सांगता त्या कोतान हें सगळें आमी उलयतात, उलयतना ह्यो सगळ्यो गजाली उलयतात. टिचर्स उलयतात, सगळीं उलयतात, मिडल क्लास स्पेशली सगळीं उलयतात कम्युनल हार्मोनी आसपाक जाय म्हणून. पूण प्रत्येक जाण धर्माचो मनीस त्या दुसऱ्या धर्माचो मनीस चोर तो फुटींग तो आमकां काबार करपाक उठला अशे तरेन करता. बरोबर. सादी गजाल आसा. एक भुरगो खंय भायर सरलो, तेजे वतान पांय तापले, तो घरान येवन बापायक सांगपाक लागलो, पूण पावलो सगळ्यांक म्हणालो चामडे घाला तापता. बापायन त्या सादें उत्तर दिलें, तूं तुज्या पांयान जोतें घाल. आमी सगळे जग सुदारपाक वता आनी सगळे एक्टिविस्ट बी म्हणटा हें कशें करूंक जाय तशें करूंक जाय. पण सादे गजाली आसा. सारे गोंयांत सारके विशयान कचऱ्याची समस्या आसा. हांव कितें म्हणटा की जो कोण उलयता पळय ताणें पयलीं आपल्या घरांतलें प्लास्टीक कमी केलां. ताणें तो एक पोती बाजारांत वतना 4दा वापरता. पर्यावरण व्हडलें उलयतात, सगळें प्रदूशण कमी जावंक जाय. बाबा तो आपल्या गाडयेचो वापर कमी करता, जर गाडयेचो वापर जावंक जाय थंय करता. हें लोकांक घाणपण सांगप की जेंच्या कडेन कांयच ना, हो घरांत एसी वापरतलो तेन्ना एक आसा हे माझ्या प्रमाणे मनीस सद्दां स्वार्थी आसतलोच. हें सगळ्याक फक्त गोंयांत म्हणून न्ही, देशान आमच्या देशान म्हणून स्वार्थी मनीस आसाना न्हू. ह्या थिंकिंगाचोच लोक फायदो घेतात की प्रत्येक जण स्वार्थी आसतलो. ऐकून घे. एनी सिव्हिलायज्ड सोसायटी स्वार्थी लोक असतलेच. and it is swarthi lok eventually who will contribute in some way or the other to society. The point is not that. The point is माझ्या प्रमाणे नागरिकाचो जो एक कर्तव्य आसा पळय तो, हांव जर नागरीक आसा, एकूच कर्तव्य कायदो जो आसा पळय तो सांबाळपाचो. देर इज नो अदर एक्सक्यूज देर. कायदो जो मांडटा पळय तो, कोणीय मांडटा पळय तो, लेजिस्लेटर्स 40 लेजिस्लेटर्स जे आसात पळय तो, हो एक कायदो मांडटात पळय तो. आतां तूं म्हणटलो की हांव प्लास्टीक, whether I want to use plastic or not, whether I want to use AC or not. If there is a law that says that I should not be using plastic, I should be duty bound to obey that law, not to use the plastic. So if you keep the law on, everything else falls into place. 10 मिनिटं उरल्यात. सगळी उलोवपा खातीर कांय गजाली आसात आनी खूब गजाली उलोवपा आसात. पूण एक गजाल जी ताणें उलयतना केली आनी केली, तुमी आतां व्हडलें एजिटेशन केलें, गोवा बचाव अभियान केलें, गोंय साल्वार केलें, आनी कितें केलें जाल्यार तें काबार जाता आशिल्लें, आनी कितें केलें. अजून पर्यंत लोक आपल्योच जमनी विकतात म्हणून कोण तरी विकपी आसा म्हणून घेवपी आसा. सो तुमी जेन्ना इनिशिएटीव घेता तेन्ना हें उरपाक जाय म्हणून सगळें केलें तें बरें आसा. पूण त्या विकपी जे लोक आसात तांकां तांच्यो फंडामेंटल ड्युटीज वचून सांगपाचे बाबतींत तुमी कितें केलें? ना संदेश, दॅट इज द पॉयंट. दिस इज जस्ट द पॉयंट. स्वार्थी लोक आसतलेच. तुजे कडेन जर जमीन आसा जाल्यार सोडून दिवप. ना 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 तुजी जमीन जी आसा पळय ती तूं विकतलोच. कित्याक तुका जर जेन्ना पयशांची गरज आसा पळय ती तूं जमीन विकतलोच, तुका जर एक सारको प्रायस मेळटा पळय. बट द पॉयंट इज, आर यू सेलिंग दॅट लँड अँड डुईंग थिंग्स लिगली विथ द लँड? सो वॉट शूड बी द इनिशिएटीव? सरकाराचो इनिशिएटीव कितें आसपा जाय? जर समज सरकार म्हणटा की हें एक रान, संदेशा कडेन तें रान आसूं, म्हाजे कडेन आसूं, आनी कोणाचें रान आसूं, तें विकपाक जायना, थंय बांदपाक जायना, हो कायदो सांबाळपाक जाय तुवें. अशें न्ही की तुजें शेत आसा म्हणून तूं विकतलो म्हणून. दिस इज नॉट द पॉयंट. म्हाका तेच म्हणपाक जाय की वेवस्थाच अशी आसा की जे तळागाळांतले लोक आसात तांचे म्हणणें कितें आसा तें आमकां आयकूंकूच येना. आमी पर्यावरणाच्या संदर्भात उलयता ते आमचे फंडामेंटल ड्युटी आसा. आनी सगळें आतां कितें जालें काय ना, एक पर्यावरण झाड मारलें सगळे जाण धांवून येतात की एक प्रकारचे. जाणट्या मनशाक विचारलें, वाळपय हें जाता, मायनिंगाचे खूब लीज पास जाल्यात. तर तूं म्हणलें कित्याक तूं काल पर्यंत तूं ओपोज करतालो मायनिंगाक, त्या ग्रुपान तूं आसलो, ओपोज करतालो, आनी आयज तूं कित्याक तयार जाला? म्हाका ताणें सकाळीं सांगलें की आपूण जमीन विकता आपली. आनी इतको काल पर्यंत फुडें आसलेलो मनीस कित्याक विकता? हांवें म्हटलें पळय जमनीचो व्हॅल्यू असो आसा, आमी विकूंक जायना, फाल्यां तुजीं भुरगीं आसा, तेंची भुरगीं आहा, तांकां कितें तरी जातलें, मेळोंक जायें. आनी अशें हांवें ताका सांगलें. तो म्हणटा आयज सांजे म्हाका जेवणाक पयशे ना.
तेच म्हाका म्हणपाचें आसा तांचे आज अर्थ सांजे म्हजें पोट कशें भरतलें? So this is a failure of governance. This is a complete failure of governance. ना दोतोर तुम्ही तांचे No, why are you blaming the government? No, I'm not blaming the तांच्या- government. It is a failure of governance because the government should see to it that the basic needs of this particular elderly man are met. So that he does not go around selling that particular asset that he has. तांचे तुम्ही अर्थकारण समजून घेना. आमी म्हणटा न्ही पर्यावरण बीन जेन्ना शेत केलें पळय तोय निसर्गाचेर पयलो हमलो आशिल्लो. म्हाका कितें म्हणपाचें आसा की सगळे हो निसर्ग आसा हो आमी आमच्या फायद्या खातीर वापरूंक जाय हें मान्य आसा. आमी करिना, आमी अत्याचार करना निसर्गाचेर. डे टू डे लायफान आमी करता. आमी रोड कशे जातले आशिल्ले, बिल्डिंगी कशे जातले आशिल्ले, हे आमी हांगा बसले ती कदेलान खंयच्या तरी झाडा पासूनच तयार जाले. म्हाका कितें म्हणपाचें आसा की ताचो फायदो जो आसा पळय तो सर्वसामान्यांक मेळना, तांकां नाडले वता. आमी आमचे कायदे घेवन बसता आनी आमकां पेपरार फोटो येवपा खातीर आमी नाचता, एक झाड मारता, वेंग मारता, पण आमी तांचें अर्थकारण समजून घेतना न्ही. तांकां ते जाय जाता कितें. प्रश्न खंय आसा जाणा की विकासाचो नाल जो आसता पळय त्यांच्या कपलार फुटता पण त्यांचे खोबरे तांकां खावपाक मेळना. Correct. Absolutely right. मग ते हे आज आमी- शियाळी प्रकल्प सारको किंवा कोकण रेल्वे सारको प्रकल्प जर आसत जाल्यार तो तांच्या फाटांतल्यान बरें, वता. मागीर कुलदीप तूं म्हणटा त्या हातूंतल्यान परिस्थितीक लागून तो आपल्यो फंडामेंटल ड्युटीज करपाक शकना. एक नागरीक ह्या नांवान म्हणजे करप कोणें? ना 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 हांव करप अशें हांव तेच म्हणटा. तुम्ही म्हटलें न्ही की मध्यम वर्गीयाची निष्क्रियता तो स्वार्थी जाला. आज 6 पे लावता तो रस्त्यार येतलो पण हेंकां जर फाल्यां काळी झोपडपट्टी कितें जालें मारून उडयलें तेंकां कोणाक काय पडलेलें ना. आतां म्हाका एक सांगा, हांगा हे बिल्डिंगे बांदता कोण बांदतात? भायले येवन बांदतात. पण फाल्यां काळी कितें मलेरिया आयली तांचे तकलेर हातोडे म्हणजे कितें ते आमचे रस्ते तांच्यांनी बांदपाचे, आमचे बिल्डिंगे बांदपाचे आनी सांजचे घरा वचपाचे आपल्या महाराष्ट्रान किंवा गुजराताक खंय. मागीर तेंच्या खातीर कोण करतलो? हांव म्हज्या घरान नळ येना जाल्यार म्हाका संताप मारता पण तेंकां काय सो तूं म्हणटा की आय हॅव अ फंडामेंटल ड्युटी एज अ मिडल क्लास गोवन एज्युकेटेड Of course. गोवन टुवर्ड्स ऑल दोज पीपल हू आर वर्किंग फॉर मी. म्हजे सगळ्यो गजाली रस्ते हे ते बिल्डिंगो करून दिवपी जे लोक आसात जांकां आमी सद्या आयच्या परिस्थिती आयसुकूच भितर जाय. घाटी म्हणून society- हिणयतात. हिणयतात. तांकां तांचे कडेन मनीसपणाच्या नदरेन पळयनात. नाल्यार कशें जातलें? नाल्यार कशें पळयना. जातलें? आणि हे आमचे फंडामेंटल ड्युटी आसा ही. ना, घातले हेतूर ते. एक की हें खंयचे- म्हाका दिसता की आमी तेंच्याकडे पळोवपाचो दृश्टिकोन आमचो तसो कित्याक जाणा गोंयान तरी जाल्यार डिग्निटी ऑफ लेबर ना. ना ते सगळीकडे जो काम करता न्हू तेका सगळ्यान कमी म्हणून कमी ते दर्जो आमी गरिबी दिता. जमावन गोंयकार लेबर आणि भायलो लेबर हांचे कडेन पळोवपाची आमची दोन दृश्टी आसा. गोंयकारांक मेन म्हणजे काम करपाकूच नाका. नाही, शारिरीक जो काम गोंयचो लेबर आसा हय. ताचे कडेन आमी वेगळे तरेन पळयता हो आमचो हय, घरे हय, आनी हो आनी जो घाटी पळय म्हणून आसा पळयता. तो कसोय जगून दी. घाटी म्हणून पळयता, भायलो म्हणून पळयता. दुसरी गजाल एक आसा जाणा की एक एखाद्या गोष्टीक विरोध करपाक अमको हितराखंड मंच केले ताचे खाट्याचे 2 कांसलां बांदली सगळे लोक पळयतात, लोक एप्रिशिएट तांकां जिरयली. आयज गोंयान ते चलना, महाराष्ट्रान मनसे तेच करता, सगळीकडे चलता कारण तेतून ग्लॅमर आसा. पण एखादो Not कार्यक्रम glamour. So it's ज्या not just the चळवळी glamour. It ज्या is ना the easy way out. ना, It is the easy way out of going and hitting the Ha. migrant and thinking that you are solving the problem. ज्या But to solve the problem of water, of housing, of sanitation, of this and that is very difficult. Yeah. So ते करपाक सोदना. ज्या No चळवळ- political party, no activist. ज्या चळवळीत निश्चित स्वरूपाचे काम असता पण ती चळवळ कोणाकूच नाका असता. ही वस्तुस्थिती आसा. तेन्ना हे असले कितें लोकांचे भावनीक हे करून हे भावना करप दुखवता. हे खूप सोपें आसा आणि तेच म्हाका दिसता जाल्यार दुर्दैवाची गोष्ट हे मध्यम वर्गीय आसा पळय हो ताका बरें जालें म्हणटा ते. म्हणजे वस्तुस्थिती ही आसा की आमकां त्या लोकां भितर किंवा आनी दुसरी गजाल कितें आसा जाणा आमी सगळो पावला पुरतो प्रकाश करता. हांव देशाचो नागरीक न्ही, हांव गोंयचो महाराष्ट्रीयन. आज सगळीकडे जे प्रांतवाद आणि हे चल्ल्या हे माझे पुरतो, माझो जिल्लो, माझो मतदारसंघ आणि म्हणून एक देश म्हणून टोटल आम्ही पळोवपाचेच सोडून दिला. इतकेच न्ही, हांव ते म्हणटा न्ही की एक पर्यावरणीय आसता कोण तो एनवायरमेंटलिस्ट तो म्हणटा एनवायरमेंट झाड मारूंक जायना, फुडले फुडें तुमचे तुम्ही मरा, ते म्हाका लागना. हांव शिक्षक कितें म्हणटा शिकव माझे हे, पण जे फंडामेंटल ड्युटीज जे आसा त्याच्या आधारान जे सगळें शिक्षण चलूंक जाय, ताच्या आधारान सगळ्या लोकांक जे हे मेळूंक जाय तें जायना. कळ्ळें न्ही, आमी तुकड्या तुकड्यान अभ्यास करता सगळ्या गोष्टी. आयलँड्स अँड कंपार्टमेंट्स अशी मेंटॅलिटी हय, जाली. हय. आयलँड्सां भितर आयलँड्स, आयलँड्सां भितर आयलँड्स, हय. आयलँड्सां भितर आयलँड्स हय. आनी ताजे शिवाय आमी कंपार्टमेंट्स केल्या. कंपार्टमेंट केलं आणि जी कंपार्टमेंट जाल्यार ताचे खातीर करप कितें? व्हॉट इज दी सोल्युशन फॉर दीस? बिकॉज लास्ट 5 मिनटं उरल्यात ना. ताका लागून हे विचारता. फक्त नागरीक जो आसा पळय तो आपलो कर्तव्य सांबाळपा जाता तितके. वी ऑल हॅव टू गेट ऑन विथ आवर लायव्स.
whatever you might say, at the end of the day, you need, in a society, you need leadership, you need institutions, and you need the rule of law. नाल्यार जायना तू कितलेंय कर. नमन एक गजाल सांगशीत जाल्यार ह्या गजाली भितर कित्याक नमन तुज्यान ओगीच आहा तुमचे आयकता आनी हय म्हणटा. हें सगळें ना जावपाक जाय, हें सगळें जावपाक जाय, विशाल दृश्टिकोन जावपाक जाय, देशा बद्दल विचार करपाक जाय, सगळ्यो गजाली हांव मान्य करता. ओके, जाल्यार हांवें एक्झॅक्टली एक नागरीक म्हणून करप कितें हें सगळें चलता तेन्ना? खंय गरज आसता तेन्ना तोंड उगडप, खंय गरज आसता तेन्ना हात पावप, आनी खंय गरज आसता थंय तकली पावप, इतकें करूंक जाय. काल जुजे परेरा पयर तेज्या चित्र प्रदर्शनाक विरोध जालो. पोरू सुबोध केरकराक कितकेशेच हे केले, लोकमताचे कितकेशेच अंक जाळे गेले. तेन्ना ह्या बुद्धिजीवी वर्गान केलें कितें? प्रतिश्ठीत साहित्यीक, प्रतिश्ठीत सगळे जे जे रथी महारथी आसले ते सगळे ओग्गी रावले. पूण ह्या वेळार जर सामान्य मनशान किंवा बुद्धिजीवी एकट्या मनशान तेजो निशेध व्यक्त केल्लो तरी खूब जाल्लें. समविचारी कोण आसात तांकां फोन करा, रॅली काडा, निशेध व्यक्त करा, पत्रकार परिशद घेया, कितें तरी करा. आनी हें आमकां मान्य ना. वाचता खूब लोक पेपर, हें बरोबर न्हू आं म्हणटा, पेपर मिट्टा, कामाक लागता. म्हणून तुमी निशेध व्यक्त करिनात. आनी हें जे करतात ते लोक चड नासतात. प्रत्येकान हांवें आतां म्हाका वायट दिसता कर हांवें निशेध कसो व्यक्त करप हें प्रत्येक नागरिकाच्या एक आर्टिकल बरया, बातमी काडा, आर्टिकल बरया, बातमी काडा आणि रॅली काडा, कितें तरी करा, पूण वगी बसनाका. किंवा वगी बसल्यात म्हणजे तुमी ते स्विकारले. सो बेसिकली अशी तरेची एक हें जाल्या की म्हाका हें बरोबर दिसना. करेक्ट, म्हाका हें दिसना कितें ते जावपाक दिसना जाय, म्हणून तोंड उगडें करून सांगात. पूण तें हांवें न्ही, तें दोतोर ऑस्करान करपाक जाय. ताणें पयलें हांव येतलो, पूण ना जाल्यार हांव वचचो ना. तो मुखार म्हणजे लिडरशीप जाय. हय, कितें करता काय म्हणटा ऑस्कर अशें म्हणटा आनी ताका तासत बसता, पूण हांव घरा कडेन एक बसता. म्हाका एक सांगुया हा संदेश, आमी गोंयान खुबशे आमच्या अशा विचारसरणीचे संघटना मानपी खूब लोक आसात, खूब लोक आसात. आणि संघटना किंवा कायदो तोडपी खूब कमी लोक आसात, आणि संघटनाची सगळी तत्वां पायमल्ली करपी कमी लोक आहात. पूण त्यांची एक वाखाणण्याजोगी गजाल म्हणजे दे आर वेल ऑर्गनायज्ड अँड व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल. करेक्ट, हे सारखें. करेक्ट. गोंयांत म्हळ्यार दोन तरेचे लोक असतात. एक जो इवल आणि पॉवरफुल 2%, आणि बाकीचे 98% गुड आणि पॉवरलेस. आणि गुड आणि पॉवरलेस युनायटेड ना. सो शेवटचें कित्याक म्हजो टायम सोंपला. तूं कितें एडिशनल सांगपाचें आसा जाल्यार सांग. म्हाका तेच म्हणपाचें आसा की तेणें सुरवातीच्यान म्हटलें पळय की फंडामेंटल ड्युटीज आसात. हे ड्युटीज फक्त ते पेपरार न रावता म्हाज्या एक शिक्षक या नात्यान म्हाज्या आचरणान येवंक जाय. म्हाजो फक्त हांव फिजिक्स शिकयतलो, केमिस्ट्री शिकयतलो, मराठी शिकयतलो, इंग्लीश शिकयतलो अशें न्ही, तर त्या ड्युटीज इम्प्लिमेंट म्हाका दिसूंक जाय. ओके, हांगा खुबशी गजाल आनी खुबशे गजालीचेर डिस्कशन जावपाक शकता आशिल्लें, पूण आमी चडशे करून चड हाजेर वचनासतना ग्रांथीक वचनासतना प्रॅक्टिकल गजालीचेर डिस्कशन जालां. आनी आयच्या यंग जनरेशन जें आसा त्या तरणाट्या जनरेशनान आपली मतां हांगा मांडिल्ली आसा आनी सांगिल्ली आसा. आनी खास करून एक म्हत्वाची गजाल ह्या डिस्कशनांतल्यान भायर सरल्या की जे इवल फोर्सीस आसतात, जे समाजाक फाटीं ओडपाक सोदतात वा थंयच दवरपाक सोदतात, ते फक्त 2% आसतात. पूण ते 2% ऑर्गनायज आसात. आनी आमी तुमी सगळे 98% लोक जांकां हें मान्य ना, ते आमी सगळे टोटली डिसऑर्गनायज आसात. घडये हे 3 जाण आज फर्स्ट टायम एकामेकांक मेळ्ळे आसतले, 3 जाणांची मतां एक, पूण ते पसून केन्ना मेळ्ळे ना. अशी तरेची परिस्थिती आसा. हे खंय तरी एकामेकांक मेळप, तातूंतल्यान कितें तरी करप, आनी मुखार सरून ह्या 98%तल्या कमीत कमी 50% लोक तरी जर एकठांय जर जाले जायत जाल्यार कितल्योश्योच गजाली हांगा जाग्यार पडपाक शकतल्यो. त्या दृश्टींतल्यान आयचो स्वातंत्र्य दीस जो आसा तो आमी इंट्रोस्पेक्ट करून आमची फंडामेंटल ड्युटी आमी करतात काय ना ह्या दृश्टींतल्यान विचार करया, जाल्यार ती स्वातंत्र्य दिसाक खरी वंदना आसतली. आनी जे कुलदीप सांगतालो की आज दुख्खाचो दीस म्हणून, तो आमी घडये फाल्यांचो सुखाचो दीस करपाक शकतले. आयचो आयतार आनी 15 हॉलिडे एकठांय करून ह्या गजालीचेर इंट्रोस्पेक्शन करया. तुमी 3 जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी सामके बेसीक गजालीचेर वचून तुमी हे विचार मांडले, म्हणून प्रुडंटाच्या वतीन तुमचे उपकार. आनी तुमकां परत एक फावट स्वातंत्र्य दिसाची परबीं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.